परमेश्वरा वाखाणा शेकाशी प्रीतमे वोय देवाक सोद गितां गाया नवे गीत रचून गाया परमेश्वरा वाखाणा शेकाशी प्रीतमे वोय देवाक सोद गितां गाया परमेश्वराच्या माना गितां गायोना गोया वळखणाक नांव देवाचे उरगुटाक रोंडाचे नवे गीत रचून गाया परमेश्वरा वाखाणा शेकाशी प्रीतमे वोय देवाक सोद गितां गाया. मोगोच्या बाबळीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. देव कृपा दी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. प्रितीमोन भयणी भावांनो, आयज व्हडा संतोषान आमी भक्ती भावार्थान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची सत्ता सर्वांच्या राजाची दोगाची परब आमी समोर उरता. जेजूचे रायपण संवसारांतल्या मना प्रमाणे न्हय, पूण सर्गीच्या मूल्य तत्वांचेर आदारलेलें आसा. जो कोण ह्या तत्वांचे शिकवणेचेर आपले जिवीत बांदून चलता तो सर्गीच्या दायजाचो वांटेडी जाता. हे सोद मोतीन दवरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय विचून काडला तो जावन आसा, येयात तयार केल्ले रास तुमचे दायज करून घेयात. ही आयच्या शुभ वर्तमानांतली उतरां काळजान बाळगून जेजू आमच्या गोल्यान आनी रासान आमकां तयार दवरलेले दायज जोडून आमी पुर्ती जावच्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान खतखत्यान मागुया. तशेंच आयच्या दिसा आमी पेद्रूची धोंडी हो आयतार पाळटा. ताचे वरवीं पाप सायब फ्रांसीस हाच्या हाताखाल आख्या संवसाराक गरजेवंतांक आदार दिता. ह्या सगळ्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, सेवा धर्मीक वर्साच्या निमाण्या आयतारा आमी आसा आनी ह्या आयतारा खेरीत भाशेन आमी बडा दोबाज्यान आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची सत्ता सर्वांच्या राजाची वा आमी म्हणटा क्रिस्रायाची परब आमी समोरुमता. हे परबी आमी वळखून घेता की जेजू सत्ता सर्वांचो राजा. जेजू राजा आमच्या काळजांचो, जेजू राजा आमच्या कुटुंबाचो, जेजू राजा समाजाचो, सगळ्या राष्ट्रांचो, आख्या संवसाराचो. आनी कसल्या तत्वांचेर ताचें राज बांदलेलें आसा ते आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास कोत्ता. ह्याच ताच्या राजाची मुल्यां तत्वां आमच्या जिवितान आमी आपणावंक आनी ह्या तत्वा प्रमाणे आमी जिवन दुसऱ्याकूय ती शिपडावंक, दुसऱ्याकूय ती वांटोवंक आमकां त्याच क्रिस्रायाची कृपा आनी बोड ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी नडकून घेवया. तरी पूण आमच्या जिवितान
जेजूची राजाची मुल्यां आमच्या जिवितान आमी आपणावंक आनी जियोवची सुवातेर आमी संवसारी मोना पोरमणी आमी जियेल्या म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वपिदार देवा आनी तुका बाबा बुडीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनां शिकून आनी तोंडानुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच हांकार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पिता देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सासणाच्या देवा आमच्या दोयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सपटा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रोसना सुकून एकवटान नवी करूंक तुजी खोशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलोली सगळीं रोसना तुजी सेवा साकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पाव म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा.
Amen. एसिकियल प्रवद्याच्या पुस्तकावलें वाचून सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडाक राखतलो, आख्या हिंडाची सोद करतलो. जोली मोळी शिंपडल्यान त्या शेळ्यांक सोदतल्या गवल्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेळ्यांक सोदून काडटलो. दुबरेन आनी दाट काळोखाक लागून जंय जंय त्यो सांडून गेल्यात त्या थंय थावन हांव तांकां सोदतलो. हांवूच म्हज्या शेळ्यांक सोडयतलो आनी तांकां हाडां पडलेल्यो करतलो. असो उलयता तो धोनी सर्वेस्पोर. सांडलोल्यांक हांव सोडटलो, दुखवलेल्यांचे गाय बांदतलो आनी ओस्कोत जाल्यार तिका गोठ करतलो. मोती आनी मजबूत आसात तिका राखतलो. हांव तांचो खरो गवळी जातलो आनी तुजे म्हज्या हिंडांत असो उलयता तो धोनी सर्वेस्पोर. तुजे अशें जातलें, शेळये आनी शेळयां मदें, मेंढऱ्यां आनी बोकट्यां मदें हांव न्हीद करतलो. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. जबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडून. शीतल व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हजे निर्बल जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. जबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. कालक्या कोड्यांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोणेक घेवन म्हजेशी उबो आसा. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करूंक धीर दिताय. जबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हज्या दुस्मानाक घुस्पतात, पोलेतात, तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारोयल्या. खुशालकायेन मुरगोडटा, म्हजो कांचो भरून ओंतता. जबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकूट बोलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवता. ओचीत गोरान देवाच्या म्हजे तिकान सदां काल. जबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेली पयले चिटीवेले वाचो. भावा भयणीनो, पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचे प्रथम फळ कशें बापा क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेलेल्यांचे पुनर्जिवंतपणूय आयलें. आनी जोशीं आदावां सोवे सगळीं मरतात,
तशी क्रिस्ता सोवे सगळीं पुनर्जीवन जातली, पूण सगळीं कर्मां प्रमाणे आपापल्या जाग्यार पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतल्या तेन्ना क्रिस्ताची ती सगळीं, उपरांत सगळ्या प्रधानाचो, अधिकाराचो आनी प्रवाद्याचो भस्म करून तो आपले राज देवा बापाचे आदीन करतलो आनी तेन्ना सोगटाची संपादनी, कित्याक आपले सगळ्या दुस्मानांक पांयां तळार मस्ती पर्यंत ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्मानान मोडलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मरण. जेन्ना सगळ्यो वस्तू ताचे यादीन जातल्यो तेन्ना तोच पूत आपणाचे आदीन सगळें केलां ताचे आदीन आपणाकूच करतलो. हे परी देव सोगोटा सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Soy sol esporal, soy sol esporal, soy, 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 soy. Soy sol esporal, soy sol esporal, soy, 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 soy. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदो, आमच्या बापा दाविदाचे राज येता ते सदो. Soy sol esporal, soy sol esporal, soy, 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 soy. Soy sol esporal, soy sol esporal, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका समीर. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताच्या मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात. संवसार रचलोल्या तुमच्या खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बंदकोणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवंक जेवंक दिलें, ताणेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत व बंदकोणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावां भयणी मदल्याक एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलेल्यानो सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत म्हजे सोशिल्ले कोडसरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना. हांव ताणेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना. वाटसूर कसो आयलो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना. विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना.
पिडेंत आनी बोणकुणींत पडलोलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, ताणेल्लो, वाटसूर वो विंगडो जाल्लो, पिडेंत वो बोणकुणींत पडलोलो पळयोवन तुजी चाकरी करूंक ना? तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हान मदें एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही शासनाची कास भोगूंक आनी बरीं मनशां शासनाचें जिवीत भोगूंक वेतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या बाबांबडिनो, सेंट मार्टिन ऑफ टूर्स हो भाग्यवंत धर्मोद्योक्ष तो रोमी फौजेचो शिपाई कसो वावुरतालो, सोल्जर इन द रोमन आर्मी. एक दीस खंय तो आपल्या घोड्यार बसून वेताना ताका रस्त्याचे देगेर एक भिकारी दिश्टी पडलो. हो भिकारी अर्दो विंगडो आसलो आनी हिवाळ्याचो काळ म्हणटोच, विंटर टायम म्हणटोच तो सगळोच हिवाळ्यान कडकडटालो. ताची परिस्थिती पळोवन मार्टिनाक ताचे सुचुरे दिसले. तो आपल्या घोड्या वेलो खंय देंवलो, आपल्या शिपायाचे आंग वस्त्र जे आसले ते ताणें पिंजले, ताचे 2 कुडके केले आनी एका कुडक्यान खंय त्या भिकाऱ्याची ओद्दी बिंगली कूड आसली ती ताणें भांगुरली आनी तो फुडें गेलो. तेच रातीकूय मार्टिनान सपनांत जेजू दिश्टी पडलो आनी जेजू तेच आंगोस्त जे ताणें मार्टिनान त्या भिकाऱ्याक दिल्ले हेच आंगोस्त घालून जेजू आसलो. आनी जेजूची उतरां ताच्या कानार सादली, म्हज्या सेवका मार्टिनान आपल्या ह्या आंगोस्त्रान म्हाका पांगुरला. आनी बाबडीनो, हो ही घडणी ताच्या जिविताचेर खोल प्रभाव जालो. मार्टीन जो भावार्थी आसलो ताणें क्रिस्ती भावार्थाक वेंग मारली आनी तो पवित्र सुबेंत धर्मोद्योक्ष जालो. आमी पळयता पण भाशेन ह्या ल्हान कोरण्या वरवीं मार्टिनान जेजू भेटलो. ह्या भिकाऱ्याच्या रुपान जेजू आसलो. जेजूक ताणें पांगुरलो आनी बरवीं जेजूचो आशिर्वाद ताणें अणभवलो. बाबडीनो, आयज आमी आमच्या सुम्या जेजूच्या सकटा सर्वाच्या राजाची दोबाजीक परब आमी समरुमता. ही परब सेवाधर्मीक वर्साच्या निमाण्या आयतारा पवी सभा समरुमता. आनी परब केन्ना सुरू जाली? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पयले विश्व झूज जाले उपरांत संवसारीक भाशेन मटेरियलिस्टीक जाल्लो, सेक्युलरिस्टीक जाल्लो. संवसारांतली राष्ट्रां एके भाशेन देव नासलेल्या भाशेन जियेतालीं. संवसाराचे जे राजा आसलेत, राष्ट्रांचे फुडारी आसलेत, ते पोदवेन व्हडपणान बरोवन जियेताले. तांकां दिसले आमी आतां पोदवेन भरलेले फुडारी, आमकां आनी देवाची गरज ना. एके भाशेन दाखोवच्याक की सगल्या वयर एक फुडारी आसा, एक गवळी आसा, एक राजा आसा, हें दाखोवच्याक पोप पायस द 11th 1925 वर्सा ही दोबाजीक परब ताणें परगट केली. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सगळ्या सर्वांचो राजा म्हूण ताणें सगळ्या संवसाराक हे परगट करून ताणें दाखोवन दिलें. ताणें दाखोवन दिलें की जेजूचें रायपण
जाल्यार आसा एक श्रेश्ठ रायपण, सॉवरन रायपण, जे संवसारांतल्या रायपणांक सर करूंक जायना, ते सगळे परस उंच उरता. ओत्मीक रायपण सगळे परस उंच उरता. बाबडीनो आयची वाचपां आमकां जेजू विशीं ताचें रायपण कसलें तें आमकां दाखोवड कोत्ता. पयली सुवातेर पयलें वाचप जें आमी इजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां, तातूंत जेजू एक गवळी राजा असलें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेलें आसा. आमी जाणां आमकां पयल्या पुस्तकान देव आपले इस्रायल पोरजेचो गवळी म्हूण दाखोवड केल्लो आसा. पूण त्याच बरोबर जे पोरजेचे फुडारी आसलेत, राजा आसलेत, तांकांय हो टायटल दिल्लो आसलो गवळी, शेपर्ड्स. पूण ज्या मोना प्रमाणे तांणी पोरजेची सेवा करूंक जाय आसली त्या प्रमाणे ते करिनासले. ते पोरजेचे फुडारी आसले, ते पोरजेची सेवा करचे सुवातेर आपल्याची सेवा करताले. पोरजेक ते देखीवन फुडारी जावचे सुवातेर ते वायट देखीचे नमुणे जाले आनी भाशेन पोरजां शिपडून गेली. पोरजां गुलामपणाक सांपडली. बाबडीनो ह्या फुडाऱ्यांनी जे देवाच्या नांवान फुडारी कशे आसले, गवळी कशे आसले, आपल्या लोकांची, पोरजेची, शेळयांची एका गवळ्या भाशेन सेवा करचे सुवातेर ताणें आपल्याची सेवा केली. पोरजेच्या गोरजांक जावं कुडीच्या ओतम्याच्या गोरजांक ताणें एक भाशेन आपले दोळे धांपले आनी पोरजेक ते वायट रस्त्यार ताणीं पावयले. पोरजां गुलामपण भोगतालीं. असले वेळार देवान पोरजेक सांडूंक ना. तांचे सोबे आपले दूत धाडले, मॅसेंजर धाडले. आनी तांचे मदीं जावन असलो इजेकिएल प्रवादी, जो हे पोरजेक एक बऱ्यांतलो बरो बोरवांशाचो संदेश दिता, अ मॅसेज ऑफ होप. तो म्हणटा, हांवूच तुमचो म्हज्या इणाक राखतलो, आख्या इणाची सोद करतलो. ही सर्वेस्पर देवाची उतरां ह्या पोरजेच्या कानार तो सादयता. सांगून देव म्हणटा, आपुणूच तुमचो गवळी जातलो. जी जोडी मोडी शिपडल्यान तांकां हांव परत हाडटलो. जी घायल जाल्लीं आसा तांच्या गाय पिकयतलो. जी ओसोक जाल्लीं आसा तांकां हांव गोड करतलो. हे भाशेन बाबडीनो असलीं उतरां उलोवन देव आपले पोरजेक आपूण तांचो सांबाळ करतलो, आपूण तांची निगा घेतलो, आपूण तांकां परत आपले वेगेन हाडटलो म्हणून देव आपले पोरजेक सांगता. तसलो संदेश आमी आयच्या जबाबांतूय आमी पळयता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. साम 23 हातून आमकां जेजू देव एक बरो गवळी म्हूण गवळ्याचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी खरेंच जे कितें देवान आदल्या खोरारांत इजेकिएल प्रवाद्या वरवीं दुसऱ्या प्रवाद्या वरवीं सांगून दवरलेलें तें जेजू सवे देवान शांती पावयलें. जेजू ह्या संवसारांत हेंच जे कितें आदी देवान सांगलेलें इजेकिएल प्रवाद्या वरवीं तें जेजून शांती पावयलें. जेजू एक बरो गवळी कसो तो आमचे मदें आयलो. ताणें जोडी मोडी शिपडलेल्यांक एकठांयली, असोक्तांक ताणें गोट केली, सांडलेल्यांक ताणें सोदून काडली, दुखोवलेल्यांचे गाय ताणें बांदले. आनी सरशेवटी आमकां सुबाम जिवीत दिवचे पासत जेजून आपणाचेंच बलिदान ताणें खुर्साचेर केलें. असलो बाबडीनो जेजू बरो गवळी आमकां फावो जालो. म्हण जेजू राजा त्याच बरोबर तो गवळी राजा हे वाचप आमकां उगडास करता. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत कसल्या मुल्या तत्वांचेर आमची सरशेवटी मुनसुबी जातली तें दाखोवड करता. जेजू जेन्ना परत तो येतलो एक मुनसुबीदार कसो, एक राजा कसो तो येतलो आनी तेन्ना आमची जण एकल्याची मुनसुबी जातली, द लास्ट जजमेंट. तेन्ना कसल्या मुल्यांचेर आमची मुनसुबी जातली तें आयचे शिव वर्तमान आमकां सांगता. जेजू सांगता, जेन्ना मनशाचो पूत दरबारान येतलो मनशाची मुनसुबी करूंक, तो आपल्या शिवासनार बसतलो आनी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक तो कुशीन काडटलो आनी उपरांत तांची तो
नीत करतलो. आनी कसली नीत? कित्याची दवरलेली आसा ती नीत? एकाच आज्ञेची दवरलेली आसा ती नीत, ती म्हणल्यार मोगाचेर. बाबडीनो, स्वर्गीचे राज म्हणल्यार संवसारान जियेल्ल्या मोगाची सुपूर्णाय. संवसारान जियेल्ल्या मोगाची सुपूर्णाय. जेन्ना आमी संवसारान एक बरें मोगाचें जिवीत आमी जियेता, मोगाचे कोरणी आमी आदारता, दोळ्यार कोरणी आमी आदारता, ताची मुजरी आमकां स्वर्गीच्या राजान फावो जातली. देखून आमी आमच्या जिवितांत सदांच आमी ह्या जेजूच्या मोगाच्या तत्वांचेर आमचें जिवीत बांदूंक जाय. जेजू असलेच राज ह्या संवसारान स्थापूंक आयलो. न्हय संवसारीक राजा भाशेन जे संवसारांतले राज चलयतले फुडारी आसले ते व्हडले दोबाज्यान जियेताले, व्हडली फौज तांचे सभे आसले, व्हडल्या दरबारान जियेताले, गिरेस्कायेन भरलेले. पूण जेजू एक फुडारी, एक राजा कसो संवसारी राजा भाशेन तो जियोंक ना. एका गोरवां गोट्यान तो जल्मलो, ल्हानविकायेन तो जियेलो. ताणें भांगाराचो मुकुट घालूंक ना, पूण कांट्याचो मुकुट घातलो. जेजू एका राजाच्या शिंवासनार बसूंक ना, पूण कुर्साच्या पलंगाचेर आपणाचेच कुडीचें बलिदान कुर्साचेर करून ताणें आपलो व्हड मोग आमचे सभेन दाखयलो. आनी कसल्या मुल्यांचेर ताचें राज बांदलेलें आसा तें ताणें आमकां दाखयलां. ताचें राज मोगाचें, ताचें राज स्वताचें, जिविताचें, संस्कारीचें, नितीचें, असल्या मुल्यांचेर ताचें राज बांदलेलें आसा. पूण बाबडीन आमी ह्या संवसारान जियेतना संवसारी मोना प्रमाणे न्हय, संवसारी तत्वां प्रमाणे न्हय, पूण ह्या स्वर्गीच्या तत्वां प्रमाणे आमी जियेल्यार आमकां जेजू जेन्ना आमची मुनसुबी करूंक येतलो तेन्ना तो आमकां म्हणटलो, याद जे तुमकां राज तयार करून दवरलेलें आसा तशें दायज तुमचें करून घेयात. हें भाग बाबडीन आमकां फावो जावच्याक जेजूक आमच्या जिविताचो, जेजूक आमच्या काळजाचो, जेजूक आमच्या कुटुंबाचो, जेजूक आमच्या समुदायाचो, आमच्या समाजाचो, आख्खे पवित्र सभेचो आमी राजाक म्हूण ओळखून ताचे रायपणा खाल आमी जियोया. ताचे राज आमचे मोदें आमी बांदून हाडुया आनी ह्याच राजाच्या तत्वांचेर आमचें जिवीत जियोन ताचो मुकुट एक दीस आमकां सगळे फावो जावच्याक हे मिसान जेजू गोवळी राजा लागीं आमकां स्वर्गीची देणी मागून घेवया. सगळीं आतां उबी रावया आनी बरोबर आमच्या भवार्थाची उसान्नी करुया. सतमानता देवाक, सपविधार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं करबी संभवलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, होंस पिलाता काल ताणें कोस सुचलें, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सपविधारा ह्या बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पांचांचें वसणें, कुडीचें जिवनखण, सासणाचें जिवीत. आमीन. मोगाच्या बाबा बिडीनो, आमच्या देवा बापान आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून आमचो सासनीक यादनीक आनी सोर रोसणेचो राय केलो. ताच्याच नांवान बापाक आमची मागणी आतां उबारुया. हांव ताचो खरो गवळी जातलो. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवान आनी ताच्या जाग्यार शेलयाचे गवळी म्हूण ओळखूंक देवाच्याच मोना प्रमाणे तांच्या शेलयांचो सांबाळ करूंक आनी वखदा भायर तांकां खरो चोरो दिवंक
तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोतां तुका. शेळयां आनी शेळयां मोदें, मेंढरां आनी बोकड्यां मोदें हांव नीत करतलो. राजकारभार चलयतल्यांनी निती स्वताची तागडी आपणाक जाय तशी हालोयना जावं, पूण देवान ताच्या हातान दिलोलो कारभार देवाचेच मांडावळीन पोरमोणे स्वतान नितीन आनी प्रमाणीकपणान तांणी चलोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोतां तुका. उपरांत सगळ्या प्रधानांचो, अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भोस्म करून तो आपले राज देवा बापाचे आधीन करतलो. जेजून जोडलेल्या जोयताचे नोदो दवरून आनी ताचेच बोलादीक आदारान आमचे भितर संवसारी आनी सर्गीच्या राजाचे तत्वां मोदें जातोल्या झुजान आमी सर्गीच्या राजाची तत्वां सदांच उंच दवरूंक आनी जोयताचो मुकूट जोडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोतां तुका. म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात. संवसार रचलोल्यांक तुमचे खातीर तयार केलेले राज तुमचे दायज करून घेयात. भुकेक, ताणेक, पिडेक, विंगलेपणाक, नेनारपणाक, एकसूरपणाक, निराशेपणाक आनी हेर वायटाक सांपडलेल्या सोबें क्रिस्त रायाच्या दयाळ सेवेची आमी रुपकारां जावं आनी अशें सोर वायटाचेर जैतिवंत जालेल्या जेजूच्या दयाळपणाचो स्वाद ती भोगूंक पावूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोतां तुका. गो दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजूक सोपता सर्वांचो राजा करून ताचे वरवीं आमकां सर्गीचे वाटेन चलयतलो गवळी आनी फुडारी दिलोय देखून आमी तुका दिनवासतांव. ताणें शिकयल्ल्या सर्गीच्या राजाच्या तत्वांचेर आमचें जिवीत माणूंक आनी ह्या राज्यान भितर सरूंक पुर्ती जावंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. संसारांतल्यो मोजाक पेटून तुका सायपाक नाका जाल्यो. इतल्यो जाल्यो आनी होग्यो, ओ कोणी गांव कश्यो मानल्यो. तुज्याच मोगाक उदक काडलो, Patki suyman tak ne sulu, tots petuka kota polo, ani tacerka kutevu, tužat smoga kuta kadlo, patki suyman tak ne sulu, tots petuka kota polo.
मोच्या बाबांबडीनो हे आमचे बलिदान सर्पविदार देवा बापाक मानता बसले जामण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ बापा, पातकांचे बोगसणे सोडून सगळ्या मनशांक तुझे बेगीन हाडूंक तुझ्या पुताक ह्या संवसारान आमची बोली जावच्याक तूं वेंदा हाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. Voioše आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वविदारा आनी सासनांच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासनांक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सर रोसणेचो. शांतीची तो निर्मळ बोली कुर्सा ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुडाची सळवण संपादली. सगळे रोसणेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें वोपून दिलें. राज स्वताचे आनी जिविताचे, राजनितीचे, मोगाचे आनी सवस्कायेचे. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सरदरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 darbaraco, सर्वेस्पर tu, povit, 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 darbaraco, सर्वेस्पर tu, sordani sosar balla, tuja svoj bovan. Sorgi, tu casoi soi, सर्वेस्पर navieta, yeta taka soi, sorgi, tu casoi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन पोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. पुन्हा शांतपणांचो बरोसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भयणी भावाची कापी कर. तांकां तुजे सर्वतीन नाल्ल समजता तुझे मजूर मुखार पडयो फावो कर. आम्हा समजतांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरे देवाची माई सांगाती शपथी बेगून तुझे बेगून दोन उतां सरकारान तुका मानवल्या. सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांत आमकां वांटो दी. तर सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे कोणान सरपदवेदार बापा
सर्वोंदोन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. बाबडीनो जेन्ना आमी आमचे बापाय मागणे म्हणटा तेन्ना तुजें राज आमकां यो अशें आमी उचात्ता. हेच देवाचे मोगाचे सेवे साकरेचे नितीचे स्वताचे संस्काराचे असले राज आमचे मोदी आमी बांदून हाडूं. त्याच बापाचो आदार ह्या जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करुणे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रोगत आमी सेवंक येता ती आमचेर सुट्टी आनी कास्तडी नाजाव पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीत भलायकी आनी वखद दी. ओ जेसू आमचो गवळी राजा ताचे रायपणा काल ताचे गवळीकपणा काल जियेतली आनी ताच्या जेवणान वांटो घेतली आमी सगळीं जावन आसा सुभागी. सुमया ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुजे एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बसत आमी कितें ते मागणे पोतमी कमिन्या आमी म्हणटा. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगटां परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून पोतमीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो पडसरून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सोमी जेजू ख्रिस्त सोपता सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाची पोरबे दिसा अमर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. देवाची कृपेन आनी ग्रोस मातेची रिती प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरल्यांत टेरन्स अपोलिनारियो सिक्वेरा, आंकवारपूर टॉमे इनासियो नोविदाद सिक्वेरा आनी एमिलिया फ्रांसिस्का सुआरेस ए सिक्वेरा रावता नायकावाडो आल्दोना आनी अना मारी सेलेस्टिना मार्टिना दिसा, आंकवादू एंथनी जोसेफ एलेक्स दिसा आनी मेविस मारिया दिसा रावता आता फोंदे मोइरा ही जावन आसा दुसरी चीट. देवाची कृपेन लग्न जाता एर्कुलानो जोसेफ जॉन वास, आंकवारपूर फ्रांसिस्को वास आनी एस्तेला वास रावता रानोई आल्दोना आनी अनिता डायस, आंकवारदू मानुएल डायस आनी पावलिना डायस रावता कुर्साची मोडी कोर्शे आल्दोना ही जावन आसा दुसरी चीट. देवाची कृपेन लग्न जाता अमित एलन फेर्नांडीस, आंकवारपूत आंतोनियो फ्रांसिस्को फेर्नांडीस आनी मारिया फ्रांसिस्का आर्कांचेलो फेर्नांडीस रावता मडगांवां आनी मॅगी वेलन्सी मोनीस, आंकवारदू मातेदियो लॉरेन्सियो मोनीस आनी मायरा मोनीस रावता कास्तेलवाडो आल्दोना ही जावन आसा पयली चीट. देवाची कृपेन लग्न जाता क्लायड जोसेफ पिंटो, आंकवारपूत कांदेलारियो जेम आंतोनियो पिंटो आनी जीना एस्तेलिता नोरोना रावता सुकूर आनी ऑड्री मेलिसा फेर्नांडीस, आंकवारदू मायकल आर्कांचेल फेर्नांडीस आनी एनी फेर्नांडीस रावता कास्तेलवाडो आल्दोना ही जावन आसा पयली चीट. देवाची कृपेन लग्न जाता जेसन आंजेलो पेरेरा, आंकवारपूत जोवितो मारियानो पेरेरा आनी झीता मिलाग्रिना पेरेरा रावता मुड्डो कारोना आल्दोना आनी मार्टिना बेवला नोरोना, आंकवारदू सातिरो कार्मो नोरोना आनी मारिया फेलिसिदाद नोरोना रावता थिवी ही जावन आसा पयली चीट. हांच्या लग्ना विशीं कसलीच आडखळ आसा जाल्यार सांगून दिवपाक कायदो आसा. सुमानाची कार्यावळ मेलोल्यांक मिसा ह्या सुमानांत मंगळारा दीस लुईस एंथनी कार्दोजो नायकावाडो इस्ट पयल्या वर्साचे मीस, शुक्रार दीस जॉन वाज पांत कारोना पयल्या वर्साचे मीस. बाबलीनो ह्या फाटल्या दिसांनी आमी करून आयल्या तशें एकामेकाची सेफ्टी मनान धरून सगळे SOP सांबाळून दिसपट्टी आमी एकूच मीस समोरुमतांव ही मांडावळ फुडल्याय सुमानान आमी सांबाळटल्यो. आमी सुमाराच्या दिसांनी सकाळच्या 7 वरार एकूच मीस आनी आयतारा दीस 8 वरार एकूच मीस समोरुमतांव. मांडावळ थारायलोले प्रमाणे एक दिसा एक नेमलेलो समुदाय हो जमो मिसांत वांटो घेता. मिसान वांटो घेवंक सोदलेल्या समुदायाच्या उजमेच्या वांगड्यांनी आदी फुडेंच इगर्जेच्या ऑफिसान येवन नांव बरोवचें आनी मास टोकन्स व्हरचे. नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत सुमाराच्या दिसांनी नेमलेले समुदाय त्या मिसान वांटो घेतात. आयतारांची मांडावळ अशी आसा पयल्या, तिसऱ्या आनी 5व्या आयतारा 65 वर्सां आनी अदीक आसलेल्यांक मिसान भाग घेवंक मेळटली. दुसऱ्या आनी चवथ्या आयतारा 10 वर्सां सकयल आसलेल्या भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापायंक वांटो घेवंक सोयीक मेळटलो. वांटो घेवंक सोदता तितल्यांनी ऑफिसान नांव बरोवचें आनी मास टोकन्स व्हरचे. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पद्दतीन मिसान भाग घेवंक मेळटले. बागेर फ्रांसीस शावेर आमच्या गोंयच्या साहेबाची नोवेना येता त्या मंगळारा दीस म्हणजे नोव्हेंबराचे 24 सुरू जातात. ओंद वर्सा कोविड-19 पिडेक लागून आदीं जाताले ते भाशेन ओल्ड गोवा बॉन जेजू बाजिलिकेच्या माटवान लोकां बरोबर नोवेना जावची नात. बाजिलिकेच्या रेतरान पळयलां तशें बाजिलिकेन समोरुमतली नोवेनाची आनी परबेची मिसां इलेक्ट्रॉनिक मिडिया वेल्यान वितरायतले.
मिसां हे पोरी आसतली सकाळची 7 कोंकणी भाशेन आनी 8 वरां इंग्लीश भाशेन जातली. जो सेवाधर्म भोव जेजूस बाजिलिकेन ओल्ड गोवा जातलो तो सेवाधर्म दोरेके फिरगोजेन समारंभतले. जे समुदाय ओझोमे त्या दिसा नेमलोले आसात ते समुदाय ओझोमे त्या नोवेनांची मांडावळ चलयतले. नोव्हेंबराचे 10 तावन सकाळची 10 ती सांजेची 4 पर्यंत भावार्थ्यांक गोंयच्या सायबाच्या रेलिकाचे वेनरेशन करूंक मेळटा. पोरबेच्या दिसा हे वेनरेशन दनपारची 3 ते रातचे 8 मेरेन चलतले. येता तो आयतार जावन आसा आदवेंताचो पयलो आयतार. आमच्या आर्चबिशप साहेबान आदवेंत आनी नातालांच्या समारंभा विशीं म्हत्वाच्यो सुचना दिवन सर्क्युलर भायर काडलेलो आसा. तो सगळ्यांनी वाचचो आनी फावो ती परी आदवेंताचो आनी नातालांचो काळ समारंभचो. ओदी करून आमच्यो समारंभण्यो कुटुंबांनी करून आमचे कुटुंबीक बांदपास थीर गोट करुया आनी देसपेस उणो करून गोरजेवंत कुटुंबांक आदार दिवया. बिस्प साहेबान नोम्याल्लोले समितीन सुचयलां तशें येता त्या शनिवारा दीस म्हणजे नोव्हेंबराचे 28 कुटुंबाच्या वांगड्यांनी एकठांय येवन घरांत एडवंत रीत तयार करचो. तशेंच येता त्या आयतारा दीस नोव्हेंबराचे 29 तारखेर कुटुंबान नातालांचे नोकेत्र तयार करूंक सुरू करचे. आमचे माणकुलें गोंय सैमाचो स्वर्ग जावन आसा पूण आस्ते आस्ते ताची सोबिताय बिगडत आसा. हालींच 3 व्हडले प्रकल्प गोंयांत हाडपाची सरकाराची येवजण आसा. तातूंतल्यान गोंयांक आनी गोंयकारांक कितलो मार बसपाचो आसा ताची तुमकां जाणविकाय मेळ्ळी आसतली. अदीक म्हायती सगळ्यांक मेळचे पासत आमच्या आल्दोनच्या तरणाट्यांनी एक अवेरनस कॅम्पेन थारायला. हो प्रोग्राम जातलो नोव्हेंबराचे 28 सोमारा दीस तेरसेना ग्राउंडार सांजेच्या 6:30 वाजता. आयच्या सेवाधर्माची मांडावळ बरी भाशेन केल्ल्यांक आनी कितें भाशेन आपलो उदार काळजान सेवा दिल्ल्या आमच्या व्हॉलंटियर्सांक आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या यादीक भावांच्या नांवान तशेंच दियाकनाच्या नांवान आयज क्रिस्त रायाचे पोरबी सुमयात तुमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरिल्ली परब आमी आवडेता. तुमकां सगल्यांक सुख शांतीचो आनी बरे भलायकेचो आयतार आनी सातोडो आमी आवडेता आनी मागता. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्वविधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Deusada मनशाचे काळ लिखलो न्यारुभान ताणे वाळेलो केल्यान पियोंगले दानेल्यान ताचो मायलो मिटले नाशिल्लो ताचो मायलो नांगोसोली Sogling devaci, tazo maimo, mitne nashilo, tazo maimo, mitne nashilo, tazo maimo, mitne nashilo, tazo maimo, mitne nashilo. Shisuam Sharaya, Shisuam Sharaya, so
소비마사 봉유 봉유 시수왕 샤라야 시수왕 샤라야 시수왕 샤라야 시수왕 샤라야 시수왕 샤라야 인디치 버살라가니 ektai zawyami Kristaraya kuruk noman ekadalyan ekakalsan soy Shisu amsharaya Shisu